एक म्हणजे लॉ डिपार्टमेंटाचे क्लिअरन्स लागता, एजीची एडवायस लागता, ह्या हातून ती गजाली आसात. वी आर वर्किंग ऑन इट. हाच्या पयलींच म्हणजे विधानसभा अधिवेशन जे जुलैन बीन आसा हाच्या पयलींच शक्य जाल्यार वटहुकूमय आमी काडटाले. एक 3 आठवड्याचे आसतात, 3 weeks एज युजल. स्कुलांक सगळ्यो ज्यो दिल्ल्यो आसात, इट इज नॉट ओन्ली फॉर पेंजीम स्कूल ऑर द स्कूल्स इन कुजेरा कॉम्प्लेक्स. आमी गोंयभर दिल्ले आसात. आय फायंड आउट, बट वी हॅव गिवन फ्री इन फ्री. जालां कशें तें प्रोबेबली तांकां आमी दिल्यात 1 किंवा 2 बसीस. तांकां दे मे बी फोर्स्ड टू एंगेज 5, 6, 7 नंबर ऑफ बसीस ऑल्सो कन्सिडरिंग देअर स्ट्रेंथ. त्यामुळे ते मॅनेज करपा खातीर, एडजस्ट करपा खातीर दे मायट बी चार्जिंग. दीस इज द फर्स्ट इयर. त्यामुळे कशें कितें एडजस्टमेंट जाता तें पळोवनी न्ही. म्हणजे आमी सगळ्या विद्यार्थ्याच्या सोयी खातीर जाय तितल्यो डिझायर्ड नंबर ऑफ बसीस गव्हर्मेंट कॅनॉट प्रोवायड. नो इन्स्टिट्यूशन शूड एक्सपेक्ट इट ऑल्सो फ्रॉम अस. जी शाळा बरी चलता, जेचो रिजल्ट बरो आसा, डिसिप्लीन बरी आसा, जेचो करिक्युलम बरो आसा, थंय गर्दी जातलीच न्ही. आनी जंय गर्दी जाता थंय मागणी येतलीच. हांगासरलें कंजेशन, विद्यार्थ्याची लायफ, मागीर विद्यार्थ्यांक मोकळी हवा मेळची ह्या दृश्टीन. पूण भायर काडटकीर आतां टिचर वचप आनी डे टू डे प्रॉब्लम्स थोडेशे तयार जातात. पूण ग्रॅज्युअली वी नीड टू ओवरकम. एकाच जाग्याचेर एका शाळेची भुरगीं 1,500-2,000 समजू शकता. पूण गोंयांत शाळा सुरू करपाचो वेळ खंयचो आसता? एकूच सादारणपणे 8-8:15 सुरू करतात. जर 5-6 एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स एकाच कडेन आनी एकूच रोड जर वापरतली जाल्यार इट बिकम्स अ चॅलेंज. त्यामुळे आता तांच्या भितर कोणी 7:30 सुरू करूंक जाय, कोणी 7:45 सुरू करूंक जाय, कोणी 8. जुनात शाळा सुरू जाता आसतना ऑन द रिओपनिंग डे अँड देर आफ्टर फॉर अ फोर्टनायट ऑर सो तुमकां भरपूर खाद्य आसतलें. पूण मातशें योग्य पद्दतीन ते आमी हँडल करुया. इट इज बीइंग डन इन गूड सेन्स. म्हणजे फुडारा खातीर आमी केल्लें आसा. त्यामुळे सगळ्या मिडियानूय मातशें तातूंत आमकां मदत करचें. भितरले डिस्क्रिमिनन्सीज लक्षांत हाडच्योच, कांय हरकत ना. पूण पालकांक अशी एक एक्सायटमेंट जावची न्ही, अरे आज भुरगें गेलां आमचें कितें जातलें. ज्यो प्रॉब्लम्स येतात वी हॅव टू फेस दोज, वी हॅव टू ओवरकम दोज. दॅट वी वील डू.